पयलें वाचप उगडापाण पुस्तकांतलें वाचप। 7 निमाणीं कर्कां भरलेलीं 7 आयदनां घेवन आसलेल्या 7 देवदूतां मदल्या एकल्यान म्हजे सशीन येवन म्हळें, ये आनी हांव तुका शेळयांची पतीण जावची व्हंकल दाखयतां। आनी आत्म्याच्या बळान ताणें म्हाका एक उंच दोंगराचे ताळवेर व्हेलो आनी थंय तावन पवित्र शहर जेरुसलेम म्हाका दाखयलें। सर्गा वयले देवा तावन ते देंवोन येताले। देवाच्या वैभवान ते सगळेच परजळताले। ताचो परजळ एक बोव मोलादीक मणका सारको तळतळीत वज्रा सारको दिसतालो। त्या शहराक रुंद आनी उबार पागोर आसलो। ताका 12 दारवटे आसले आनी एक दारवट्या सशीन एक देवदूत पारोत करूंक दवरलो। इस्रायेलाच्या 12 कुळयांची नांवां त्या 12 दारवट्यांचेर कांतयल्लीं। उदेंतीचे कुशीन 3 दारवटे, उत्तरेक 3, दक्षिणेक 3 आनी अस्तंतेक 3। शहराचो पागोर 12 बुन्यादीचेर बांदलोलो। तांचे वयर शेळयांच्या 12 धर्मदूतांची नांवां बरोवन घाल्लीं। देवाचें उतर हें। कीर्तन। सर्वेस्परा, सगळ्यो तुज्यो रचनार तुका अर्गां दिवं। तुजें भक्त तुजी स्तुती करूं। तुजे राजवडगेची महिमा ते वर्णू। तुजी पदवी ते परगट करूं। अशें सगळ्या मनशांक कळीत जातली तुजी वर्ती कृत्यां आनी तुजे राजवडगेची परजळीत महिमा। तुजी राजवडगी ससनाची राजवडगी, तुजी राज पदवी सर संतती पर्यंत। सर्वेस्पर आपल्या उतरांक विश्वासी, आपल्या सगळ्या करण्यांनी तो मोगाळ। आपल्या सगळ्या वाटांनी सर्वेस्पर नितीवंत, आपल्या सगळ्या करण्यांनी तो दयाळ। आपणाक उलो मारतेल्या समेस्तांक काळजांतावन ताका उलो मारतेल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा। देवाचें उतर हें। सांजुवांव प्रमाणें सुवार्ता। फिलिपाक नातानाएल मेळ्ळो आनी फिलिपान ताका म्हळें, मोइजेच्या नियमशास्त्रांत आनी प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी जाचे विशयांत बरोवन आसा तो आमकां मेळ्ळो। नजरेताचो जेजू तो, जुजेचो पूत। नातानाएलान जाप दिली, नजरेताचो, थंय तावन कितें बरें येत? फिलीप ताका म्हणालो, ये आनी पळय। आपणा सशीन येतल्या नातानाएलाक पळोवन जेजून म्हळें, पळया एक खरो इस्रायेलकार, हाचे थंय कसलेंच कापट ना। नातानाएलान जेजूक विचारलें, तुका कशी म्हजी वळख? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं अंजुराच्या रुखा मळी तूं आसतना हांवें तुका पळयलो। नातानाएल ताका जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, तूं देवाचो पूत। जेजून ताका म्हळें, अंजुराच्या रुखा मळांत हांवें तुका पळयलो म्हूण हांवें म्हळें देखून तूं सत म्हणटाय? हाचे प्रास वर्ती घडिता तूं देखतलोय। आनी उपरांत तो म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगतां, सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशापुताचेर देवाचे दूत चडले देंवल्ले तुमी देखतल्यात। देवाचें उतर हें।